भारत 15 ऑगस्टाक आपलो स्वातंत्र्य दिन व्हड उत्साहान मनयता। प्रत्येक वर्सा सारकें आयजूय झेंडावंदन जातलो। पण ह्या झेंड्याचो खरो अर्थ कितें हें तुमकां खबर आसा? कितें सांगता ते 3 रंग? अशोका चक्राचो खरो अर्थ कितें? आनी प्रत्येक नागरिका खातीर आमचो हो नॅशनल फ्लॅग इतलो इम्पॉर्टंट कित्याक? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां तुमकां वंदे मातरम आनी तिरंगा एक्झिबिशन जे आझाद मैदानार भरला थंय मेळटलें। हर घर तिरंगा या एक्झिबिशनातल्या प्रत्येक एक्झिबिटान आमच्या राष्ट्रध्वजाचो इतिहास आणि एकतेचो संदेश जीवित करता। चला आमच्या इतिहासाक जाणून घेऊया, आमच्या राष्ट्रध्वजाक नमन करूया आणि वंदे मातरम ह्या घोषणाक मनापासून परत एकदा ओळखूया। तुम्ही जशें पळोवपाक शकता ह्या एक्झिबिशनान डिफरंट सेगमेंट्स आसा आणि आमी सगळ्यान पयल्या सेक्शनान हांगा पावल्या वेरीन ते आमकां तिरंगा बद्दल सगळें इन्फॉर्मेशन दिता। द सेक्शन इज ओनली कॉल्ड ओड टू द स्पिरीट ऑफ तिरंगा। आमचो झेंडा जो राष्ट्रीय झेंडा जो आसा आमचो ट्राय कलर फ्लॅग तो कसो इन पिक्चर आयलो, तेजें कशें इवोल्यूशन जालें हें सगळें तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलें। जशी आमी फुडें आयली आमी पळोवपाक शकता की कसो पयलो आमचो जो फ्लॅग आशिल्लो तेजेर वंदे मातरम बरयल्लें आनी आतां तेजो इवोल्यूशन जावन तो हांगा पावला। वेरेन मदीं आमकां हांगा दिसपाक एक स्पिनींग व्हील आसलें आमच्या फ्लॅगाचेर। तशें जेन्ना आमी फुडें आयली आमचो करंट फ्लॅग आसा तो कसो आयलो इन पिक्चर विथ अशोका चक्र एट द सेंटर, त्याचो इम्पॉर्टन्स कितें तें सगळें तुमकां हांगा हें वाचलें की क्विक पिक्चरल डिस्क्रिप्शनान तुमकां हें रोखडें सगळें समजता। दुसरो सेगमेंट तांचो आशिल्लो तेतूर तांच्यांनी दाखयला की तिरंगा हो आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कसो कितें यूज जालो, तो खंय खंय तांच्यांनी हॉइस्ट केलो आनी एक कल्चरल सिंबल म्हणून तो कसो यूज जालो हे सगळे डिटेल्स तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले। ह्याच सेक्शनान आमी फुडें आयली तेन्ना एक खूब इंट्रस्टींग स्टोरी तांच्यांनी दिल्या की आमचो जो ट्राय कलर फ्लॅग आसा तो सगळ्यान पयलीं खंय हॉइस्ट जालो, कसो हॉइस्ट जालो आनी कोणी, हे सगळे डिटेल्स हांव तुमकां हांगा सांगची ना, तुमी येया आनी मुद्दम पळया। आणि हांगचो थर्ड सेक्शन आसा तो सगळ्यान इंट्रस्टींग आसा, हर घर तिरंगा मुवमेंट जो आमच्या गोंयान सुद्दां खूब दबाज्यान चल्ला। सगळ्या घरांनी सगळ्या पॉलिटिशियन्सांनी तुमी पळयला की कसो आमचो झेंडा तांच्यांनी आपल्या घरांनी लायला, त्याच सगळ्या बद्दल जो आसा कश्यो रॅलीज चल्ल्या आमच्या गोंयान सुद्दां फाटल्या विकान ती रॅली आशिल्ली, ते सगळें हांगा आमकां ह्या पिक्चरल फॉर्मात डिपिक्ट केला। आता आमी जेन्ना ह्या सायडीन आयली ह्या एक्झिबिशनाचेर तेन्ना दीस इज ऑल अबाउट द पार्टिशन ऑफ इंडिया आनी तांच्यांनी एक नांवूय सुंदर दवरला, ते म्हणटात की मेमरी, लॉस अँड रेजिलियन्स। सो तातूंत तांच्यांनी सगळें दाखयलां की द पॉलिटिकल लँडस्केप आसा जो इंडिपेंडन्साच्या टायमार तो कसो आशिल्लो आनी मागीर तो कसो चेंज जालो, हें सगळें तांच्यांनी हांगा सांगलां। ह्या नजर मारया। ह्या सेगमेंटान आमी सुरवातीकूच तांच्यांनी एक डेट बरयल्या 14 ऑगस्ट आनी हांगा तुमी वाचपाक गेली जाल्यार खूब दुखद अश्यो स्टोरीज आसा की कशे भुरग्यांची आनी बायलांची त्या टायमार हालत जाली आनी ती हालत फक्त तांची त्या जनरेशनाची न्ही तर तांच्या कितल्याशाच पिळगेक तेचो परिणाम भोगचो पडलो। हे सगळे स्टोरीज तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। तशेंच भारताचे कुडके जेन्ना जाले तेन्ना सगळ्यान चड सफर जाले ती बेंगाल आनी पंजाब, त्या बद्दलूय आनी त्या बेंगाल रायट्स त्या सगळ्या बद्दलूय हांगा खूब कितें तरी बरयलां। स्पेसिफाईंग द डिवायड अँड रूल पॉलिसी जी ब्रिटिशान काडिल्ली ताज्या बद्दल सुद्दां हांगा तुमकां खूब इन्फॉर्मेशन पळोवपाक मेळटा। तर जशें तुमकां हांवें सांगलें ऑल द इव्हेंट्स जे 1947 15 ऑगस्टाच्या पयलीं जाले ताच्या बद्दल खूब डिटेल्स हांगा आसा, तुमी येवन हे सगळें पळोवपाक शकता, खूब इन्फॉर्मेशन मेळटा। आनी ताच्याच बरोबर आमचें जें नॅशनल सॉंग आसा वंदे मातरम जे बंकिमचंद्र चॅटर्जीन बरयल्लें तांच्या खातीरूय एक वॉल डेडिकेटेड आसा। जशें तुमी पळोवपाक शकता तांचें खूब इन्फॉर्मेशन हांगा आसा, बंकिमचंद्र चॅटर्जी बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा, सॉंग बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा। अशें म्हणटा की इट इज अ सॉंग दॅट चेंज द फेट ऑफ एन एंटायर नेशन। सो त्या बद्दल खूब कितें कितें डिटेल्स हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटली। Very good day to one and all. This is Hitendra Samant here as one of the civil defense volunteer. I am quite happy to suggest to rest of the citizen of the country as well as my dear fellow men and women who are available in Goa at the moment to reach out here at Azad Maidan
and please do visit to the pandal and the exhibition which have been put up by the government of Goa in the honor of mentioning the memory and losses which were occurred during the partition of India, that is horrors of partitions of India. That is commemorating on today, that is 14th August 2026, which is one day prior to 15th August of 2026, which is supposed to be our 88th of Independence Day. And on that occasion, this is going to be one of the greatest of the movement where Har Ghar Tiranga movement is also been celebrated and commemorated here. And many of the programs officially which have been scheduled up till 17th of August 2026. So it is going to be one of the honorable moment for everybody to do the visit on patriotic feeling to this pandal and this exhibition, and have a good day and have a good memories and moments thereafter. Jai Hind. तर आयज हे आमचें जें एक्झिबिशन आशिल्लें वंदे मातरम आनी हर घर तिरंगा ह्या एक्झिबिशनाक येवन आनी हे सगळें वाचून आमी आमच्या इतिहासाच्या सुवर्ण पानां मदीं परत एकदां गेलीं. तुमी येया 17 ऑगस्ट थंयसर हो एक्झिबिशन चालू आसतलो. मुजरात येया, भुरग्यांक घेवन येया आनी आमची जी रिच हिस्ट्री आसा आनी जो स्ट्रगल आमच्या फ्रिडम फायटर्सांक करचो पडलो आयचो दीस आमकां दाखोवपाक, तें सगळें हांगा बरयल्लें आसा. अशात आनी कार्यावळी खातीर तुमी पळयत रावा RDX गोवा.